काणी पवित्र उस्टे. बरोवपी जोसा अल्वारेस. सादर करता रनिटा पायस. शहरांतावन 10 मैलां पयस राजरस्त्याच्या देगेन आसा तें ल्हान बिडार. तातूंच रस्त्याक फूट करून आसा एक गुडामठाची दुबळी आंगड. त्या दिसा तातूंत सिसील बसून विक्रो करताली. 23 वर्सांची 2 भुरग्यांची तरणी विधव स्त्री ती. दनपरां लागसो 11:30 वेळ जाला. तिची भुरगीं 5 वर्सांचें बुल्ला आनी 3 बाबली आंगणाच्या देग्याच्या रुखामळी बसून ती 3 फातरांच्या 3 ल्हानशा रान्न्या वयर कट्ट्यो धरून तांतूं चिंचारे, फातर, सिंदुलो पालो इत्यादी घालून रांदपाचे खेळ खेळटाली. सांगातास फेस्ताच्या जेवणाक येवंक आसच्या तांच्या परिचयांच्या सैर्यांची नांवां उडास करून उलयतलीं. आतां रस्त्या वयलो एकलो सादें पॅन्ट आनी शर्ट न्हेसल्लो 25 वर्सांचो दिडो तरूण आडगुलो आंगणाच्या आंकोड्याची तट्टी वंदावन भितर आयलो. ताका एक्कासाण आंगणाच्या पंताक सांकलेक आसलो पेटो घोंकलो. दुसऱ्यान भुरगीं कावजेवन ताका सोयत तटास्त जाली. तिसऱ्यान सिसिलान आंगडीच्या जनेलांतल्यान आंगणा कडेन तिडलें. तिका तरुणाची परिचय जाली ना, तरी आपलो सैरो म्हणून खात्री जाली. तिणें आंगडीचें बागील धांपूंक तयारी केली. सैरो भुरग्यां कडेन समकलो. बाबलीन भयणी कडेन कोण बाये तो, जेवंक आयलो गी म्हणून विचारलें. म्हाका गुत्तू ना, तो सैरो नाका आमकां, आमचें जेवण ताका पावता गी म्हणून बुल्ला गुणगुणायलें. आय गो तो हांगा येता म्हणून उद्गारून भुरगीं रुखा फाटल्यान लिपलीं. तरूण हास्कुरा मुखान बुल्ल्या लागीं पावलो आनी जालें गी रांदप, म्हाका बरी भूक लागल्या, वाडटात गी म्हणालो. छे, सैरा लागीं उलयनात गी, म्हजी वळख ना गी तुमकां, हांव कोडयाळचो एग्गी माम न्हयवे. माय नावे बायो, मामान रुखा फाटल्यान तिळून विचारलें. ती आंगडेंत आसा म्हळें बुल्लान. ओ, ती आंगड तुमची गी, उद्गारलो एकभट ते दलास. आंगडेच्या जनेलांतल्यान गाजलें सिसिलाचें सवाल. कोण गो बुल्ला तो? आतां भुरग्यांक धैर्य जालें. गुत्तू ना, तूं ये हांगा ओग्गी ये, किंकरातलें बुल्ला आडो सोतावन. आयलीं तुमी तेंची भितर येया. ती रप्पान आंगल्यांतल्यान बिडाराक धांवली. एग्गी बागलाच्या मेटा कडेन वचून भायर उबो रावलो आनी एका निमिशान सिसील भितरल्यानच येवन दारार दिश्टीक पडली. भुरगीं तिच्या दोनी कुशींनी तिका चिड्डोनशीं आसून सैऱ्याक पळोवंक लागलीं. सैऱ्यान हात जोडून देव बरो दीस दिवं म्हूण हास्कुरान म्हळें. तिणें ताका तेंच म्हळें, पूण ती हांसली ना, कारण तिका तो परिपूर्ण परको दिसलो. स्वाभावीकपणी ती पात दिली आनी कोण जाय तुमकां म्हणाली घनानशें. म्हजी वळख पारकूंक तूं सकली नाय म्हणटस हांव उंच सांगूंक जाय, त्या देखून हांव भितर येवेत मू. ती ताका प्रवेश दिवंक नरघाली. तुवें अशें नरगोंचें वाजबे. ह्या दुश्टा काळार परक्या तरुणाची परिचय रुजू जाल्ल्या करीत ताका घरांत रीग दिवचें अपायेचें. तुका म्हज्या कडेन उलोवंक भेन दिसता तर आंगडेंत साक्षेन उलया. हांवें ती बंद केली. ह्या दनपरा समयांत गिरायक येनात. त्या शिवाय भुरग्यांक जेवण वाडचो वेळ जालो, रांदप करूंक आसा म्हणाली ती आतां धैर्याचे सुडसुडे भाशेन. कित्याक तो मनीस दुश्टो न्हय म्हणलें ताच्या येदोळच्या उलोवण्यांत तिका सुस्तालें. ये वयर येवन तुजी गरज कितें ती वेग्गी सांगून सोड. तो वाणो भायर सोदून मेटा चडलो आनी तिणें दाखयल्ल्या कदेलार बसलो. ती आनी भुरगीं पाटी पयस सरून बसलीं. आतां म्हजें गरज सांगचे पयलें वळख सांगची चड आवश्य आसा.
ओमजूर फिरगजेंतल्या बंडंतिल्ला ग्रामांत पियाद शेट आसलो. ताची वळख आसा गी तुका? ताची वळख बरी आसा. तो म्हज्या धाकट्या भासो पोदोर. तितली मात्र जाणाय? चड इतिल्लें जाणा. कितें म्हळ्यार हांव 9 वर्साचें आसतना पोदोर ती हळ्ळी सोडून कुटुंबा समेत कोडयाळाक वचून रावलो. तशें गेल्ले उपरांत ताणें आमी तांगेर वेचें येवचें बंद जालें. पोदोर दुसऱ्या 6 वर्सां सरलो. तो आसलो जाल्यार वर्सांत एक पावटी फेस्ताच्या निबानपणी येवन वेतो. पूण मोदरनेन आनी भुरग्यांनी आमकां विसरूनच सोडलें. आमी फेस्ताच्या निबान वेत्या म्हळ्यार कोडयाळांत फेस्त रद्द केलां. तिची भुरगीं सकाळां येदोळ काजार जाल्यांत आसतलीं. पूण मोदरनेन एकल्याच्याय काजाराक आमकां आपयलें ना. म्हज्या धाकट्या बाबाच्या काजाराक तो खुद्द वचून आपोवन आयिल्लो जाल्यारय कोणूच आयले नात. अशें आमी 16-17 वर्सां तावन एकामेकाक परखी जावन गेल्या. मोदरनेच्या पार्टीन हांव वकालात उलोवची जाल्यार तिका तुमचो संबंध बंद करूंक वाजबी कारणां आसलीं. 5 भुरग्यांची आवय तरणे विधव जाल्ली जाल्यान तिका त्या 5 भुरग्यांक पोसच्या कडेन आसले कश्ट आनी पुरसतेची आडसण कितली ती तुका थोडोपणी अनुभव आसतलो. एकभट आपल्या आवय पक्षेन उलयलो. आसा आबा, थोड्यांच न्ही, मस्त आसा. त्या विशयान कितले सांगल्यार मुग्दोचें ना. म्हाका ह्या नाडांत ह्या 2 भुरग्यांचें पोसाप करतना खरच येता. मोदरनेन त्या शारांत 5 वाडलेल्या भुरग्यांक कशें पोसलें तें व्हडा जापाचेंच म्हणा जाय. आतां तें सोडया, म्हज्या मोदरनेक आनी तुका कांय संबंद आसा गी? सिसिलान सवाल केलें. त्या बाबूक आनी तुका कसलो संबंद आसा गी? तसलो तसा. तो हासलो. उठ तूं, लोट्टे सोडी नाका. तूं मोदरनेचो पूत? पोदोरनिसोय. कितें आयकता? कितें देखता हांव? तुजें नांव? तुंच पारकून सांग. म्हाका आल्बर्टाचें आनी ब्रिजिताचें ह्या 2गांचें नांवांचो मात उडास आसा. बाकी तेगा पुतांची नांत विसरून गेल्यांत. म्हजें नांव विसरलाय तूं? ये तुज्या, आमी तुमगेर आयल्यार सड्ड प्रितीन आनी सळगेन उडकणां मारन खेळटली. तूं कोणा सांगता? आतां ती उडास जिवाळूंक चिक्की लजली. तोस गी तूं, तुज्या नांवाचो आनीक उडास जायना मू म्हाका म्हणून हासली. एकभट मोट्टवें एग्गी एग्गी वेग्गी ये, एग्गी बसोन माग्गी शिकय म्हणटली. हाची विसर पडली तुका? तवळची सळगी तिचे मोतीक येतस लज मायाक जाली. ये काण्णो जा, तोस पोकरी एग्गी गी तूं, कितलो बदललाय म्हणून हांकरेली ती. ताका वयर सकयल सोयत आनी हासत म्हाका सत मानूंक जायना बा. आनी तूंय तवळच्या प्रास कितलो चड सोबीत जालाय सिसिला. तोय अभिमानान उद्गारलो. ती एकाच साणें सावळेली आनी म्हजे सोबायक मात तिगल म्हणाली नकली हावभाव करून. आतां तुजी परिपूर्ण वळख जाली जाल्यान इतल्या वर्सांनी तुका ह्या दरिद्रे कडेन कसले गरजेन हाडलें? सांगून सोड. रांदप करूंक आसा म्हाका. गरज? तुजें सूख दूख आयकोनची. दुखाचें जाय जाल्यार सांगोंक मस्त आसा. सुखाचें एकी ना. दुखाचे संगती अप्रूप आयिल्ल्याक तुका सांगल्यार जावचो संतोष कितें? हांव सांगना. तुका अर्दे वरभर बसून तुरतान इल्लें रांदून वाडटा. जेवतना संतोष जातलो अशें म्हणून ती उठतना बस बस. तुज्या बऱ्या वायटाचो 1-2 संगतीपणी सांगल्या बगार तूं म्हजे पासत रांदी नाका. रांदचें या नाका हांतले एक तुका मागीर सांगता. रांदचें नाका तर म्हजी वावट उरली. म्हजे कश्ट गिश्ट तुका सांगले उपरांत तूं म्हाका रांदप खरी म्हणचो न्हय. उठोन सीदो चलतलोय. हेरांनी केल्लीं तशेंच
देखून म्हजें हांव सांगना. तुजी कितें बरी बरी खबर आसा सांग म्हाका. विचार, हांव जवाबी दितां. तुजो हो सादो वेस देखतना तूं कामार नाय सो दिसताय. खरें मू? खरें न्ही. हांव आरबी गांवांत बऱ्या कामार आसां. फोट नंबर 1. थंय आसचो कोणीय पूत इतलें सादें वस्तूर नेसना. म्हज्या आंगडेक बिडियो हाडटा तो कोंकण्या पिलो चड बरें न्हेसता. फॉरेनराचें फॅशन पळोवन वॉल्स जाल्या. तांच्या न्हेसनासो जळप आनी पोरमळ ती आंगडी मुखल्यान रस्त्यान चलतना म्हजे आंगडे भितर मारता. खरें, पूण हांव हेरां करता तशें ह्या गांवांत करिना. म्हाका हेंच सादेंपण चड वर्गता. तुका काजार जावन कितलीं वर्सां आनी कितलीं भुरगीं जालीं? लोट्टो नंबर 2. तुज्या प्रायाच्या फॉरेनराक येदोळ पर्यंत हांव व्हरुंक सोडतात कोण आजकाल? हांव म्हाका हेंच सादेंपण चड वर्गता. तुका काजार जावन कितलीं वर्सां आनी कितलीं भुरगीं जालीं? लोट्टो नंबर 2. तुज्या प्रायाच्या फॉरेनराक येदोळ पर्यंत हांव व्हरुंक सोडतात कोण आजकाल? हांव आजून उरलां म्हणून फर्माणाकाल सांगता. तर काजाराची तयारी जाला आसतली. म्हाका वोवळीक सांगूंक आयलाय मू? न्ही, काजाराची तयारी हांगा तुमगेर तावन करूंक आयला. वय वे, फोट नंबर 3 न्हय मू? खरेंच न्ही. म्हाका सैरीक तुवें गांठोवंक जाय. शाबास, हांव गांठयतां. पयल्यान पयलें म्हजी भयण सिबील आसा. B.Ed पास जावन चलयांच्या कॉलेजीन शिकयता. 1000 वयर सांबाळ जोडटा. तुका दादोशी दोत दितलें आनी भारी सोबीत आसा. तें फॉरेनर्स जाय म्हणून हटान रावलां. म्हाका तुमची सगळी खबर आसा. मुंबय नटराज हॉटेलांत कामार आसच्या तुज्या बापूल भावान दानियेलान सांगलां. देखून हांव पयल्यान पयलें हांगा आयलां. बरें केलें. सिबिलाक बरो नशीब आसा. आतां हांव तुर्तान इल्लें रांदतां. जेवन मागीर तुका सिबिलागेर पावन येता. रांद, पूण सिबिलागेर वेची गरज ना. कित्या? तुमचो वचून सैरी घट्ट करून आयलोय दिसता. ती हासली. ना, सिबील म्हाका नाका. सिबील नाका? आकलासली ती आजापून आनी तोंडार शीण दाखोवन, तुका कितें आयब आसा? कांय ना, आपुट्ट सुलक्षणाचें माणिक. पूण म्हाका तें पसंद ना. तुमकां शहरांतल्यांक नाडांतलीं चेडवां नाकात. शहरांतल्या लखपत्यांक सुद्दां जायचे. परदेशांत हजारांनी सांबाळ जोडच्या तरणाट्यांनी ताकाच खायस करचें. आनी ग्रेस्तघरांची घरां आनी खजाना भरचीं आजकाल. गरीब बाडकारे चलये सांगी काजार जावन तिच्या घर कुटुंबाक वयर सोडूंक हुस्को वचना. अशें खडाखडी दुरसुनून उलयले सिसील. आतां तो उलयलो. म्हज्या मनांतलें वाचलेलें बरें तूं उलयली सिसिला. म्हज्या तेगा व्हडा भावांनी केलां तुवें म्हणलेलेंच. ग्रेस्तांच्या दुवांसांगी एकवटून तांचीं घरां भरल्यांत. लखपत म्हणटा तावन मिल्यापतीच्या उंचायेक चडयल्यांत. पूण म्हजो इरादो तो न्ही. तुवें म्हणलेल्या बरी गरीब कुटुंबाक वयर कुलचें. हाका म्हाका तुजी सहाय जाय. देखूनच हांवें तुका सिबील जायत म्हणलें. 1000 वयर सांबाळ जोडचें, दादोशी दोत दिवंक शकचें सिबील गरीब न्ही. दुर्गतीन आसचें कोण आसा तीं जाय. तसली म्हज्या वळखेंतली कोण आसा हाबा ह्या नाडा हाडलेंत? अशें म्हणून सकला पळोवन चिंता ना. तूं तेणें कांय चिंची वावंट काडनाका. हांव तिका पळोवन आनी पसंद करन जाला. तिणें म्हाका कबलात दिशें तूं तिका भुलेशी जाल्यार म्हजी अपेक्षा जारी जायत. कोण ती? खंयची? नांव सांग तिचें. तिचें नांव सिसील आसा. तो हास्कुऱ्या म्हणालो. सिसील? ह्या नांवाचे चलयेक हांव ह्या सगळ्या वाड्यांत पळोवंक नेणा मू.
कितें तामाशाचो लोट्टो कवलेताय तूं तुकाच नेणाय गे सिसिला. तुंचो आसाय ती सली हांवें पसंद केल्ली. सिसील कस्सणे कुचलो जाल्ल्या जिन्सार हांसली आनी हांसूनच अशें उलयली. तूं तकलेन सारको असय मुहेगी. हांव सली खंयच्या जल्मांतली सली. दानून तुका आमची पुरा खरी परिस्थिती सांगल्या म्हणालोय. होय लोट्ट नंबर 4 न्ही मू. सिसील आनी हांव वारस आसा. तिचे सांगाता आसात तीं 2 भुरगीं एका परक्याची. ती ताच्या पोसकी आया सोनू तांकां वागयता अशें म्हणून ताणें तुका फोटोवन धाडला म्हणी. आनी ती आनीकी हांसली. एग्गी चूरसय ती हांसलो ना. ताची प्रतिक्रिया गंभीरायेची जाली. तिणें उसारलेले अभिप्राय सत म्हणलो अर्थ जाता देखून घनाच्या स्वारानच ताणें असो प्रतिपाव दिलो. ताणें म्हाका खरी संगत सांगल्या सिसिला. देखूनच हांव सीदा हांगाच आयलां. तुका हांव 1 पावट सांगलां. हांव हेरां करतात तसली नकल काडिना म्हणून. हांव म्हजी स्वंत धोरणां आनी रिती पाळीत आसां. दाखल्याक हांव दौलतेच्या फॅशनाच्या परमळाचे नेसाप ह्या गांवांत नेसाना. शहरांतल्या चलयेंक पसंद करिना. दोत देणें घेना. हांव वारी चलीच जाय म्हणना. आतांच्यो सडावत चलयो आपूट आंकवार म्हणूनय खात्री आसना. म्हाका म्हजे प्रायेक जोगती अनुभवी विधव स्त्री जायत. तसली आसा तितूंच सिसिला. तुकाच हांवें पसंद केला. तुंच जाय म्हाका. देखून हेणें तूं तुकाच भुलय आनी हांव उसारली ती म्हजी अपेक्षा खुशेची कबलातेन मंजूर कर. मागीर तुवें रांदून भितर वचयत. सिसील तिरकास गुवन बसून पालवाच्या पोंत हातांनी चिड्डीत मुड्डीत निमिशभर चिंतेस्तीण जाली. तिका कितें कशें उलोवन मनाजुक्ती जवाब दिवची तें कळ्ळें ना. तिचे पक्षेन उलोवचें कोणीय नासल्यान तिका अथवे उपदेस भोगले. मागीर हांव म्हणनासतना जप्पान उठली आनी सीदा साला भितर गेली. थंय आडोसांत रावन आवाजाविने रडली. आनी तूं भुरग्यांक अर्द जालो ती आतां आजाळा वेता म्हणलो. आमी येता मा आमकांय व्हर मा म्हणत ती तिच्या फाटल्यानच गेली आनी तिका घट्ट वळून रावली. आतां एकबटी उठलो. पारकोसो भितर ताचे कडेन गेलो आनी ते चिके पयस उबो आसून म्हणालो. सिसिला, तुका मनांतलें सुटावें उलोवंक बांदपास जाता तें म्हाका समजता. तुज्या पार्टीन हांवच उलयतां. एके आंकवारे चलयेची सैरीक कबलात ती हांसतना कळटा म्हणली गाद आसा. तशेंच एक विधवेची कबलात ती रडतना कळटा म्हणली वेगळीच गाद आसा म्हणून दिसता. अशें तुजी कबलात म्हाका कळ्ळी. पुरो सडीत रडा नाका. आतां तुवें रांदपाक लागचें बरें. म्हाका भूक लागल्या. तूं म्हज्या रडण्याचो उलटो अर्थ सोदिनाका एग्गी म्हणाली ती रडकुरा कांपेऱ्या स्वरान. म्हाका तुजे संगी दुसऱ्यापणार काजर जावंक खुशी ना. योग्यता त्या पयले ना. हांव आसा म्हज्या सरल्या पतीन सांडिल्लें उश्टें. तुका म्हजो कांटोळो भोगतलो. बिलकूल ना सिसिला. तूं उश्टें आसाय तें खरें पूण निर्मळें उश्टें. एका तराचें पवित्र उश्टें. वेबिचाराचें अथवा अत्याचाराचें न्ही. म्हज्यान भावा सारक्या तारुणान देवाचे परवणेन आनी साक्रमेंताच्या आशिर्वादान उश्टें घालून म्हज्या पासून सोडिल्लें पवित्र उश्टें आसाय तूं. दानियलान म्हाका सांगिल्ल्या विवरां आनी अभिप्राया प्रकार हांव समजलां की तुजो पती पोरूंच सांत म्हणून सन्मानीत जाल्ल्या फादर कोल्बेचें प्रतिरूप. एक आंकवारे चलयेचो मान आनी प्राण दुष्कर्म्याच्या आक्रमणांत बचाव केलेल्या साधनांत आपलो जीव बलिदान केल्लो श्रेश्ठ वीर. ती चली आज जिवंत आसा आनी भोवतेक मजेन जित आसतली. पूण निर्गतेक शेवटलेले तुका
आदारूंक कोण दवरून फुडें सरलो? तुज्या निस्वार्थ पतीक संताच्या मान भेटोवंक कोण उर्बेस्त जालो? भारत असोच एक कार्दिनल रोमांतलो पापा जायत जाल्यार तो हेणें आपली लक्षां दीत गाय ना. पूण हांव होस्सो मान तुका म्हज्या काळजाच्या पुर्वकी भक्तेन भेटयतां आनी ताचे सोडले पवित्र उश्टें म्हजेंच करून घेवचें तें भाग वर्ते म्हणून सत मानून तुका घेता. सिसिलाचें दुकाळें रडाप आतां आपापींच संतोसांत परिवर्तन जालें. तरी ती आपली कबलात कुशेन उसारचे कडेन आनीकी नरगोन घळाय करून वगीस रावली. एगीक हातूं इल्लो संशय भोगलो की आपूण तिका पसंद ना गाय म्हणून. देखून तो परिहार करचे उद्देशी ताणें विचारलें, आनीकी कित्याक नरगाताय सिसिला? तुका हांव तुज्या सरल्या पती सारको आकर्शीत दिसना गिपणी? सत्तुसार. ती एका सणे हुरुपीत जाली आनी म्हणाली, म्हज्या ल्हानपणांतावन म्हाका अदीक आकर्शीक आनी प्रतीसो आसलोय तूं. आतां कसलो उलटो दिसतलोय. हांव नरगाली कित्याक म्हळ्यार तुका दोती तर्फेन दिवंक सरलेल्या पतीन धनान वा बदकान या दिरव्यान सोडलें म्हज्या लागीं कांयच ना म्हणलें चिंतून. ए सिसिला, कांय ना म्हणून कित्याक तशें नगार केले? हीं 2 माणकुलीं बाळां आसात तीं कितें म्हणून समजलाय. तांकां दुडवाच्या मोलान ताळ करूंक जावचें धन या दिरवें या बदीक संवसारांत दुसरें कितें आसा? दोती बदलाक तूं हांकां उखलून म्हाका दी. इतलेंच पुरो. धन, दिरवें, घर आनी सुकाळो फुडार तुका हांव दितां जरा बस्त मापान. सिसील उद्वेगान फुल्ली. गालांनी हांसली आनी एकबटाक फुड करून म्हणाली, इतलेंच पुरो तर तुजी ही विचित्र अपेक्षा म्हजे कडेन जारी जावं. म्हज्या सरल्या पती. सिसील उद्वेगान फुल्ली. गालांनी हांसली आनी एकबटाक फुड करून म्हणाली, इतलेंच पुरो तर तुजी ही विचित्र अपेक्षा म्हजे कडेन जारी जावं. म्हज्या सरल्या पतीच्या आत्म्याक सर्गार चड आनंद जावं. आतां तूं हांकां पयलें घे. आनी तिणें पयल्यान बाबलीक दुसऱ्यान बुल्लाक उखलून एकीच्या एकेका बावळ्याच्या वडकोळान दिलें. आतां आमी आबागेर या म्हणालें बाबली संतोसान उलवळून. हेरां सक्कळां दादोशी हांसलीं. लग्ना आदींच दोगां जळ्या भुरग्यांचो अंकवार बापोय जालो हांव म्हणालो एग्गी. भुरग्यांचे एका नंतर दुसऱ्याचे उमो काणगोन आनी उल्हासान नाच नासून. समाप्त.